नमस्कार. प्रुडंट मिडियाच्या हॅलो दोतोर कार्यावळीन तुमकां सगळ्यांक मना काळजासान येवकार. तुमकां मना काळजासान येवकार दितना आज आमी मनाच्या दुयेंसा विशीं उलयतले किंवा मनाच्या एडजस्टमेंटा विशीं उलयतले आनी विशय आसा तरणाट्यांची मानसीक भलायकी. आनी ह्या विशयाचेर आमकां विस्कटान म्हायती करून दिवपा खातीर स्टुडियोन आज आमचे बरोबर आसा डॉक्टर तन्वी पेडणेकर हळदणकर, कन्सल्टंट सायकॅट्रिस्ट डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम नॉर्थ गोवा. आनी विशय हो ह्या दिसांनी खूब म्हत्वाचो आसा कारण आमचे कडेन एक व्हडली पॉप्युलेशन आसा जी तरणाट्यांची आसा, ती फौज आसा अशें म्हणटा. आनी ही आमची शक्त फक्त राज्याचीच न्हय तर आख्ख्या देशाची ही शक्त जावन आसा. आनी ही शक्त सुदृढ आसप, मनांतल्यान सुविचारी आसप, तितक्याच प्रगल्भतेन तांचो विचार आसप आनी तांचे आचार आसप ही खूब म्हत्वाची आनी काळाची गरज आसा. ही गरज नजरे मुखार दवरून आयच्या विशया कडेन फुडें वळटना डॉक्टर म्हाका दिसता की हो विशय जेन्ना आमी हाताळटा किंवा ह्या विशया कडेन जेन्ना आमी उलयता तेन्ना सगळ्यात पयलीं म्हणजे यूथ मेंटल हेल्थ म्हणजे तरणाट्यांची मानसीक भलायकी म्हणजे कितें हाचें मातशें विस्कटान सांगात. आमकां सगळ्यांक दिसता आमी सगळे बरे आसा म्हणून, पण बरें आसप आनी बरें नासप हाचे विशीं जे फोडणीशी आमी करतना आमकां एक्झॅक्टली म्हणजे डिमार्केटींग लायन खंय आसतल्यो किंवा खंय सायन्स ऑफ रेड फ्लॅग आसतले ते मातशें विस्कटान सांगात. ओके. तर यूथ मेंटल हेल्थ किंवा तरणाट्याची मानसीक भलायकी आनी थोडे गोष्टी तुमी आतां बऱ्या तरेन सांगल्यो की जेन्ना आमी युथा बद्दल उलयता, हे जे यूथ आयज आसा ते फाल्यांचें आमचें जनरेशन आसा, फुडें वचून हे एडल्टहुडान वतले. सो तेंची जी मेंटल हेल्थ किंवा मानसीक भलायकी आसा ती आमी सांबाळून दवरपाची एकदम गरज आसा. आतां यूथ म्हटलें की ना देर आर लॉट ऑफ स्ट्रेसीस. पळोवपाक गेल्यार तरणाट्या भितर आमी जर आनी डिवायड करूंक गेले जाल्यार वी हॅव चायल्डहूड, भुरग्यां भितर मागीर आमचे एडॉलसंट किंवा किशोरी अवस्था येता आनी मागीर आमचे तरणाटे किंवा यंग एडल्ट्स आसा. सो ह्या तिनूय वयोगटान वेगळे वेगळे तरेचे स्ट्रेसर्स येता. आतां मानसीक भलायकी म्हणजे मानसीक दुयेंसाच अशें न्ही, वी आर टॉकिंग अबाउट द हेल्थ, मेंटल हेल्थ. आतां मेंटल हेल्थ बरी उरप म्हणजे कितें? दे शूड हॅव गुड, दे शूड बी, वी कॅनॉट से दे शूड बी हॅप्पियर, बट मोर दॅन दॅट तेंचे मनाचे जे इमोशन्स आसा ते तांकां बऱ्या तरेन हाताळपाक येवंक जाय. ओके. देन देर इज समथींग दॅट इज कॉल्ड एज कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्युशन किंवा प्रॉब्लेम सॉल्विंग, ते तेंचे कडेन बऱ्या तरेन जावंक जाय. त्या नंतर आसा मेंटेनिंग हेल्दी रिलेशनशीप. हे हेल्दी रिलेशनशीप नॉट ओन्ली इन टर्म्स ऑफ युअर फॅमिली बट इन टर्म्स ऑफ युअर फ्रेंड्स. आनी जशें ते किशोरी अवस्थेंतल्यान तरणाट्या भितर वता देर इज दीस लव एंड इन्फॅच्युएशन दॅट ऑल्सो डेवलप्स. सो इन टर्म्स ऑफ दॅट ऑल्सो रिलेशनशीप तांकां सांबाळपाक येवंक जाय. आनी किशोरी अवस्थान जशें लॉट ऑफ रिस्क टेकिंग बिहेवियर, नॉवेल्टी आसता, क्युरियोसिटी आसता, सो त्या वेळार थोडे अदर इश्यूज जाणवता जशें की एडिक्शन्स आसा, सबस्टन्स यूज आसा, आनी त्या वेळार एग्जाम स्ट्रेस बीन हें सगळें आसता. सो देर आर लॉट ऑफ इश्यूज पळोवपाक गेल्यार आनी ते बऱ्या तरेन हाताळपाक पयलीं तेंच्या भितर अवेरनस करपाची गरज आसा. आनी त्या खातीर मेंटल हेल्था बद्दल युथा मदीं अवेरनस करप हें खूब गरजेचें आसा. बरोबर. म्हणजे म्हाका दिसता डॉक्टर तुम्ही जेन्ना मेंटल हेल्थ अशें म्हणटा तेन्ना आमी दुयेंसा विशीं उलयना तर मानसीक भलायकी विशीं उलयता. आनी मानसीक भलायकी ज्या पद्दतीन म्हाका सांगलें तेच्या हांव निश्कर्श काडटा इट इज लायक अ ड्रायव्हिंग. म्हणजे तुका ड्रायव्हिंग करतना तुका फक्त तुजी गाडी सांबाळून व्हरपाक इतकेच पुरतें न्हय तर दुसऱ्याच्या गाडयेक लायनासतना, दुसऱ्यांक त्रास करनासतना, दुसऱ्यांक किरकीर करनासतना जशें वेवस्थीत हँडल करप किंवा जशें म्हणल्यार क्रायसीस मॅनेजमेंट, मदींच खंय तरी कितें आनी खंय तरी फोणकूल आसतलें आनी कितें आसतलें त्या वेळार तुमी कशें मॅनेज करता, जितक्या स्मुथली तुम्ही ते स्पीड ब्रेकराच्यान व्हरता हें सगळें हँडल करपाक जशें तुमी एज अ एक्सपिरियन्स किंवा एज अ एक्सपर्ट ड्रायव्हर आसा तशेंच आपल्या मनाची सगळी संतुलनां हँडल करप हें खूब म्हत्वाचें आसा. कारण आमी खूब फावटी म्हणटा की मन करारे प्रसन्न सर्व सिद्धीचें कारण. कारण जर तुमकां मनाचे जर तुमकां जर बॅलन्स तुमकां सारको जमलो जाल्यार तुमची बाकीच्या सगळ्या दुयेंसांचेरूय तुमी मात करूं शकता, इनफॅक्ट बेगीन बरें जावं शकता. सो हें मेंटल हेल्थ जें आसा तें खूब गरजेचें. मात डॉक्टर जेन्ना आमी ह्या विशया कडेन वता तेन्ना एक तुमी सांगलें तर वेगवेगळे तरेची हें स्ट्रेसर्स आसूं शकता. तर ह्या विशयाचेर जेन्ना आमी उलयता म्हाका दिसता आमकां अशे थोडेशे स्ट्रेसर तुमी आमकां हायलायट करून सांगात की हाचे चड फोकस आसपाक जावं किंवा हे आमकां चड मारक ठरू शकता. कारण तुमी आतां सिन्स यू आर असोसिएट विथ नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल तुमी काय PHCतले बाकीचे पेशंट्स किंवा बाकीचे रुग्णायत पळयता आसतले आनी तातूंत अशेंय जालां आसतलें की सिन्स दे हॅव नॉट अप्रोच इन टायम परहॅप्स दे हॅव कम टू अ लिटल लेटर स्टेज आनी ताका आतां कितें तरी मातशें वेगळें वळण लागलां अशें म्हणूं येता. तर हे लोक जर घडये पयले जर आशिल्ले किंवा पयले शादूर आशिल्ले इफ दे वर अवेर
परहॅप्स दे वूड हॅव डन अ बेटर वर्क अँड बेटर म्हणजे त्यांचे सगळेच सिस्टम मातशे बरें पडटलें आशिल्लें अशें मातशें विस्कटून सांगा. येस. सो सुरवात करता सांगपाक की डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम जो आसा ह्या प्रोग्रामा मार्फत वी गो टू डिफरंट PHC. सो नॉर्थ गोवाचे PHC आनी CHC जे आसा हांगा वचून आमी OPD कंडक्ट करता. हेजो अर्थ कितें, मेंटल हेल्थ सर्विसीस हे फक्त डिस्ट्रिक्टान आनी टर्शरी केअर सेंटराचेर ना, तर आतां ती लोकांच्या लागीं पावला आनी ह्याच्या बद्दल लोकांक म्हायती जावंक जाय. तर आमचे अमके दीस आसता त्या दिसा वचून आमी त्या PHCनी वचून OPD कंडक्ट करता. तशेंच आमी प्रोग्राम अवेरनेस प्रोग्राम करता. तातूंत येता स्कूल्स एंड कॉलेजीस, तातूंत सुद्दां आमी प्रोग्राम करता आनी वी डू एट कम्युनिटी लेवल लायक पंचायत लिडर्सांक घेवन त्या प्रमाणे सुद्दां आमी अवेरनेस प्रोग्राम करता. आतां स्कूल आनी कॉलेजीचे जे प्रोग्राम आसा तो म्हाजो सगळ्यान आवडटो प्रोग्राम आसा बिकॉज युथा बरोबर एक इंटरॅक्ट करपाक मेळटा, त्यांच्या मनाची स्थिती कळटा, तांकां कितें कितें इश्यूज आसता, तांचे कितें नीड्स आसा हें आमकां बऱ्या तरेन कळटा. तर आतां जर थोडे इश्यूज सांगपाक गेले तर फर्स्ट आय वूड टॉक अबाउट एकेडेमीक डिफिकल्टीज किंवा एग्जाम स्ट्रेस. हे फर्स्ट थिंग वेन आय आस्क देम क्वेश्चन की तुमकां कितें मेन प्रॉब्लम आसा, सगळ्यांच्या मनान एकूच हात वयर करून की एग्जामीचें टेन्शन हें मेन आसा. सो हे एकेडेमीक डिफिकल्टीज सुद्दां जाता आसतना आमकां केसीजूय येता. एक सिंपल केस उदाहरण तुमकां सांगता की आवय एका भुरग्याक घेवन येता सेयींग दॅट लक्षूच लागना तेजें, बुकां ओपनूच करूंक सोदना, मस्तीपणां करता, हांगा थंय वचूंक सोदता आनी क्लासीन सुद्दां कांयच नोट डावन करना, कांयच तेजें लक्ष आसना, मस्तीपणां चड करता, तेज्या मस्तीपणाक कितें तें तुमी आतां उपाय करा. हो मेन मुद्दो आसता. पण जाणून घेवप गरजेचें आसा की जेन्ना भुरगो शिकना म्हणटा तेका एक आनीक ओन्ली द थिंग इज नॉट ओन्ली अबाउट मस्तेपणां करप पण लर्निंग डिसेबिलिटीज हे एक दुयेंस आसा. ओके, आनी तो जाणून बुजून करना. आतां हेजें एग्जाम्पल दिवपाक गेल्यार डिस्लेक्सिया जे तारे जमी पर पिक्चरान आमकां सांगिल्लें सोंप्या भाशेन सांगलें जाल्यार डिस्लेक्सिया इज वन टायप ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी बट तातूंत आनी रिडिंगान प्रॉब्लेम जाता, रायटिंगान प्रॉब्लेम जाता, कॉम्प्रिहेन्शनान प्रॉब्लेम जाता. तर हे जे इश्यूज आसा ते जेन्युइन आसा आनी भुरग्याक हेजे त्रास जाता. आतां एकदां आमचे कडेन भुरगो आयलो PHC CHC, देन वी नीड टू इवॅल्युएट की बाबा हेका खरेंच प्रॉब्लेम आसा काय ना. तर हे इवॅल्युएशन दीस इज हॅपनिंग एट 3 levels सद्या इन गव्हर्मेंट सेटअप इन IPHB दॅट इज इन्स्टिट्यूट ऑफ सायकॅट्री अँड ह्युमन बिहेवियर. थंय चायल्ड गायडन्स क्लिनीक म्हणून आसता वीच इज ऑन मंडेज अँड थर्सडेज. थंय भुरगीं वचून आपलें इवॅल्युएशन करूं शकता, ऑफकोर्स विथ रेफरल ऑफ टिचर्स एंड ऑल दॅट. तशेंच डिस्ट्रिक्ट अर्ली इंटरवेंशन सेंटर ऑफ बोथ नॉर्थ एंड साउथ गोवा दे आर ऑल्सो डुईंग दिस इवॅल्युएशन एज वेल एज दे आर डुईंग इंटरवेंशन्स इन दॅट. ओके, सो हे 3 कडेन हेजें इवॅल्युएशन जाता. आतां एकदां इवॅल्युएशन जालें की कितें, पेरंट्साच्या मनान क्वेश्चन आसता, आपल्याक कळ्ळें भुरग्याक बाबा आतां एक लर्निंग डिसेबिलिटी आसा, फुडें कितें. सो तेज्या नंतर भुरग्याक आमी रिसोर्स रूम, एक्स्ट्रा क्लासीस, एक्स्ट्रा अटेन्शन अशें तांकां बेनिफीट मेळूं शकता. वन्स वी हॅव डायग्नोज एंड सेट दॅट ह्या भुरग्याक बाबा लर्निंग डिसेबिलिटी आसा, ही इज हॅविंग डिफिकल्टी इन लर्निंग सर्टन थिंग्स, सो ही हॅज टू बी गिवन लिटल एक्स्ट्रा एफर्ट इन टर्म्स ऑफ दॅट. सो पेरंट्साक हें कळपाचें गरजेचें आसा आनी हे जे अवेरनस आसा दीस हॅज टू हॅपन in parents and teachers. We are also trying from our program we create awareness. आमी पेरंट्स आनी टिचरां तांकां एकठांय हाडून जेन्ना PTA मिटिंग्स बीन आसता आमी थंय वचून अवेरनस करता, तांकां पटोवन दिता. आतां हे एकूच ना, एक लर्निंग डिसेबिलिटी जालें, दुसरें आसा अटेन्शन डेफिसीट हायपर एक्टिव्ह डिसऑर्डर. हे जे डिसऑर्डर आसा तातूंत मोस्टली नॉट ऑल केसीस जशे 2 मुद्दे आसा ताचे, अटेन्शन डेफिसीट आनी हायपर एक्टिविटी. अटेन्शन डेफिसीट चड करून पयलें वता, केन्ना केन्ना हायपर एक्टिविटी आसता तशें ना. There are 2 types. So attention deficit, the child is not able to put attention to a particular thing. एक गजाल करता सोडटा, नेक्स्ट गजाल करूंक लागता, ताका एकी कडेन अटेन्शन मेंटेन करूंक जायना. हे चायल्डहुडाचे मेनली प्रॉब्लेम. आनी जशें जशें फुडें वता देर इज डिफिकल्टी इन कोपिंग, देर इज डिफिकल्टी इन प्रॉब्लेम सॉल्विंग, तांकां ते एकदम खूब पोर्शन जाले की करपाक जायना. सो एट एवरी पॉयंट ऑफ टायम इवॅल्युएशन बाय द टीचर्स, parents and the students is important by making them aware about this so that they can take necessary help. तशेंच आमचें आतां टेलिमानस आसा. सो केन्नाय भुरग्याक दिसलें की एग्जामीचें टेन्शन आसा, एट दॅट पॉयंट ऑफ टायम ही कॅन कॉल ऑन आर टेलिमानस नंबर एट एनी पॉयंट ऑफ टायम. इट इज अवेलेबल 24/7. सो ताका फोन करून ते ऑलवेज इन्फॉर्मेशन जावं त्या वेळाक तांकां मातशें काम दिसपाक दोज रिलॅक्सेशन एक्सरसायजीस कॅन बी प्रोवायडेड बाय द टेलिमानस कावन्सिलर. एंड ऑफकोर्स इफ देर इज अ नीड की तांकां आनी कितें तरी करूंक जाय आनी रिक्वायर्ड एफर्ट्स जाय, देन दे कॅन रिफर देम टू नियरेस्ट DMHP सायकॅट्रिस्ट. सो डॉक्टर म्हणजे तुम्ही सांगले की आज म्हणजे अशी सिच्युएशन आसा की केन्ना केन्ना आमी आमचें एक ओन इंटरप्रिटेशन आमच्या लेवलार आसता की आमकां दिसता हो भुरगो शिकना किंवा आनी कितें.
सो मे बी तुम्ही जसं सांगलं ताका शिकपाचे कितें तरी डिसऑर्डर आसूं शकता किंवा ताका बाकीचे डिसऑर्डर हे सगळे इव्हॅल्युएट करप खूप गरजेचें. डॉक्टर आतां तुमकां मातसो एकाडेमीक रिस्क येता. पयर एक आमचे एक रिजल्ट जालो आनी एका ऑफिसरान सांगलें की रिजल्ट कमी जावपाचें एक कारण अशें आसूं शकता की चडशीं भुरगीं आजकाल मोबायलाक एडिक्ट जाल्या. आय एम नॉट हेजिटंट टू से दीस. ताचें एक कारण अशेंय जावं शकता की मदीं अशी फेज आयली की तांकां मोबायला शिवाय म्हणजे सगळेच मोबायलाचेर, टिचरूय मोबायलाचेर, अभ्यासूय मोबायलाचेर, एग्जामूय मोबायलाचेर. ही जी फेज आयली तातूंत खुबशे भुरगे भायरूच सरले नात. म्हणजे दिस माय पर्सनल परसेप्शन, आय मे बी रॉंग. आणि ताका लागून कितें जालां, आज त्या मोबायलाचेर कितें आसा की ना हें म्हणजे कशें जालां, तांकां थोडे बाजारांत वचपाची संवय जाल्या. तो अशें आज सोमार नुस्तें खायना तरी पूण तो बाजारांत वता अशें म्हणपा सारकें. आज ताका गरज ना तरी पूण संवय जाल्या ह्या कारणान तो वता. सो हांवें थोडेशें एडिक्शन जें आसा की म्हणजे हांगा तो भुरगो सामको इन हीज फूल सेन्सीस, तो सगळें फीट आसा, ह्यो सगळें हँडल करूं शकता. पण ताका बाबा हें आपल्याक कित्याक शिकपाक जाय किंवा आपूण हें कशें शिकपाक जाय हाचो ग्रॅविटी आनी मॅग्निट्यूड दोनूय ताच्या लक्षांत येना किंवा ताच्या आकलन जायना. इज करेक्ट वर्ड. सो हाचे विशीं मातशें तुमी विस्कटान सांगा. सो आयच्या युथाचेर सोशल मिडिया इन्फ्लुअन्स हे मॅक्झिमम आसा. बरोबर. अँड नॉट ओन्ली यूथ, पळोवपाक गेल्यार एवरी वन सिम्स टू बी एडिक्टेड. यूथ टू एडल्ट सगळ्यांकूच मोबायलाचें आतां आसाच मातशें. तर पयलीं आमकां जाणून घेवंक जाय की सोशल मिडिया इन्फ्लुअन्स जावं सोशल मिडिया एडिक्शन जें आसा, फोन एडिक्शन आमी म्हणटा, तातूंत खूब कितें टप्पे आसा. लेट्स फोकस ऑन द सोशल मिडिया पार्ट ऑफ इट. ओके. आतां सोशल मिडिया आसा तातूंत डिफरंट ॲप्स आसा. फेसबूक म्हण, इंस्टाग्राम म्हण, पयलीं टिकटॉक आशिल्लो, यूट्यूब आसा, डिफरंट ॲप्स. आतां हे ॲप्साचे मेन मोटो कितें आसा, टू एंगेज यू एट मोस्ट ऑफ द टायम. तुमकां एंगेज दवरप आनी तुमकां कितें जाय तें दाखयता. सो दीस इज द न्यू AI अल्गोरिथम. आनी त्या प्रमाणे कितें जाता, तुवें एक व्हिडिओ पळयलो, तुवें थोडो वेळ तो व्हिडिओ चड पळयलो, द अल्गोरिथम कॅचेस दॅट एंड अंडरस्टँड दीस इज युअर इंट्रस्ट. सो तुका नेक्स्ट व्हिडिओ, तुका एड, तुका पोस्ट, कंटेंट कितें येता तो त्या प्रमाणेच येतलो. नाव वॉट हॅपन्स एट द ब्रेन लेवल, दॅट इज मोर इम्पॉर्टंट टू अंडरस्टँड. सो आमच्या ब्रेनान एक सेंटर आसा, ताका आमी म्हणटा रिवॉर्ड सेंटर. आनी वो रिवॉर्ड सेंटर रिलीज करता समथींग कॉल्ड एज डोपामीन, वीच इज आवर फील गूड हॉर्मोन. ओके. सो आतां वो जो रिवॉर्ड सेंटर आसा, ह्या दोन गोश्टींनी लायट अप जाता. दुसरी गजाल आसा ती एडिक्टीव सबस्टन्स. एनी एडिक्टीव सबस्टन्स फॉर दॅट मॅटर, अल्कोहॉल, मारुआना, कॅनबिस ऑर स्मोकिंग, वो सुद्दां सेम रिवॉर्ड सेंटर एक्टिवेट करता आनी सेम फील गूड हॉर्मोन रिलीज करता. सिमिलर वे दॅट सोशल मिडिया इज डुईंग द सेम थिंग. जेन्ना आमी खंयचो व्हिडिओ पळयता, स्क्रोल करता, ओ आय लायक दीस, देन रिवॉर्ड सेंटर रिलीज जालो, इन्स्टंट रिलीज ऑफ दॅट डोपामीन, फील गूड हॉर्मोन, आनी तुका डिझायर येता आय हॅव टू गो ऑन अगेन. सिमिलरली एक नोटिफिकेशन मोबायलाचेर वाजलें, आमी पळोवपाक वता, नोटिफिकेशन पयलें, समवन हॅज लायक्ड माय थिंग, लायक माय फोटो, लायक माय रील, देन आय एम लायक ओ कोणी लायक केला. सो दॅट इज दॅट इन्स्टंट हॅपीनेस दॅट कम्स. आनी दॅट इन्स्टंट ग्रॅटिफिकेशनाक लोक आतां चड वता. नाव दे हॅव रियलायज दॅट द अटेन्शन स्पॅन ऑफ इंडिविज्युअल हॅज गॉन डावन टू समवेअर डावन 9 सेकंड्स. म्हणजे ते स्क्रोल लेवल जे आसा पळय, केन्ना केन्ना मातशें पयलें स्क्रोल, मातशें पयलें स्क्रोल, बिकॉज दॅट इन्स्टंट ग्रॅटिफिकेशन आतां हळू हळू अटेन्शन स्पॅनूय आमचें उडूंक लागला. तशेंच आसा थोडे बाकीच्यो गोश्टी, जशें की फोमो म्हणून आसता, फियर ऑफ मिसींग आउट. दीस इज द न्यू थिंग वीच इज गोईंग ऑन इन द जेन झी म्हणटा पळय तातूंत. सो तातूंत ते कितें आसता की एक सर्टन इव्हेंट ऑर अ पार्टी इफ यू आर नॉट एबल टू अटेंड, तुमचे बाकीचे कितें तरी आसतले ज्या खातीर यू आर नॉट एबल टू अटेंड दॅट पर्टिक्युलर थिंग, सम अदर कमिटमेंट्स. बट देन लुकींग एट द फोटोज एंड द इव्हेंट जे बाकीचे आयला, तुका अशें दिसता की आय मिस दॅट इव्हेंट. सो दॅट इट सेल्फ कॅन ट्रिगर अ लॉट ऑफ थिंग्स. सो वॉट अ डिफरंट थिंग, बिकॉज सी वॉट सोशल मिडिया शोज इज द परफेक्ट पिक्चर, सो कॉल्ड परफेक्ट पिक्चर. तातूंत परफेक्ट बॉडी आसता, परफेक्ट स्कीन आसता. Someone puts a post saying that I have the best partner, I have the best life, I have the best vacation, home, everything. And then your desire is to have that. Correct. Either you can get inspired from there, but most of the time that doesn't happen. What it leads to is dissatisfaction, decrease in self-esteem, self-doubt जाता, comparison जाता, आणि हे सगळे गोष्टी हळूहळू करून is pushing you towards mental health issues like depression and anxiety. So it is very important for us to understand that although you are seeing a perfect picture, it is not a perfect thing. Nobody is going to show their vulnerable side onto the social media. ते आमकां दिश्टी पडना. We are seeing all the filters, whether it is the skin or whether it is other things. The highlight of the life is being shown, but it is not the true thing that is shown. So ते गरजेचें आसा की युथाक कळचें आणि कशा तरेने एडिक्शन जाता, आनी इट इज रियली एडिक्शन. सो ते म्हणटा ना आपल्याक एडिक्शन ना. वी गेट केसीस, पेरंट्स येता, वो सामको मोबायल पळयत आसता दीस रात आनी कांयच ताका पडिल्लें ना, अभ्यासान लक्ष ना, खेळपाक वचूंक सोदना.
भुरग्याक विचारलें ना म्हाका एडिक्शन ना पूण थोडो वेळ पळयता बंद करता. सो देर आर सम ॲप्स नाव वेरीन यू कॅन अंडरस्टँड हाऊ मच यू हॅव सीन सोशल मिडिया. दे जस्ट कॅल्क्युलेट. ओके, ते जर तुवें पयलें तुका कळटलें की दिसांतले एटलीस्ट 4 ते 5 वरां ऑर इवन मोर दॅन दॅट goes into the social media only. So it is important to make them aware about that although you think आपण 10 मिनटां पयले बंद दवरले पूण तें तशें जायना. It just goes on and on basically because of the positive reinforcement and the dopamine surge that happens along the line. बरोबर. म्हाका आतां तुमी एक सायंटिफिकली बरें तेजें कॅल्क्युलेशनूय सांगलें की हो डोपामीन जो सबस्टन्स आसा तो दॅट मेक्स यू फील गूड. आनी आमी कितें जाता तुमी जशें म्हटलें की आमकां एखादी वेळ फॉर एक्झाम्पल आतां म्हाका हांव एक कितें पळयता समज सुंदर कशें दिसत किंवा एखादी बायल पळयता की किचनांतल्यो खंयच्यो डिफरंट रेसिपीज पळयता तिने एक 4-5 रेसिपी पळयल्या की फुडलो ऑटोमॅटीक घेत रावतात आनी ती मागीर ताका एडिक्ट जाता. म्हणजे हे बेसिकली हे जे इन्स्ट्रुमेंट आसा हे जे डिवायस आसा ताचो आनी ह्या कंपनीचो हेतूच हो आसता की तुमकां एडिक्शन दिवप. बेसिकली जशें आमी टीव्ही पळयता आनी आमी खूब फावटी एक बरीशी सिरियल पळयता. सो कॉल्ड म्हाका खूब सिरियल आवडटा अशें समजुया आनी ही सिरियल आवडटाना मदीं मदीं एडवर्टिजमेंट येता. बेसिकली दे शो एडवर्टिजमेंट सो दॅट आय सी द म्हणजे एडवर्टिजमेंट पळोवपाचो हो तांचो हेतू आसता. आमी सिरियल पळोवची हे ताचो हेतू असो अशें ना. म्हणजे दीट इज जस्ट लायक बाय डिफॉल्ट कशें सिरियल दाखयता फक्त आमी त्या खातीर फुडली एडवर्टिजमेंट पळोवची म्हणून. आनी अशाच पद्दतीचें हें जें एडिक्शन आसा तें अननोविंगली हॅपन्स. म्हणजे आनी हें कोणाकूच दिसना की आपूण एडिक्ट आसा. प्रत्येक जाण म्हणटा ना हांव काय एडिक्ट आसा हांव मातसो वेळ पळयता. प्रत्येक जाण मातसो वेळ म्हणटा पण जशें तुमी म्हटलें की बाबा हाजो एक टायम फॅक्टर आसा आनी दुसरो म्हणजे क्रिएटीव टायम हातून वता फॅमिली टायम हातून वता. म्हणजे आय टेल यू म्हणजे देर आर सो मेनी हांवें एक दोन हांवें प्रयोग करून पळयला. आमगे कोण अशें बॉम्बेच्यान बी म्हणजे रिलेटिव्स बी आयले काय युजली कितें आसतालें खबरो मारताले तो एक सांगता हो एक सांगता म्हणजे बायलां एक उलयता आनी आतां तो एक पळयता ती बायल आसा ती आपल्या हेजेर मोबायलाचेर पळयता तो भुरगो आतां आपलें कितें तरी पळयता आनी दुसरी चली आहा ती आनी पळयता हांव म्हजें कितें तरी पळयता म्हजो चलो आनी सो एवरी म्हणजे 5-6 मेंबर्स कमींग टुगेदर ऑल्सो दे डोंट टॉक एनीथींग. आनी म्हणजे सामकें ऑब्जर्व इनफॅक्ट केन्ना फोटो काडून दवरपाचो पण कित्याक एकटो ह्या कॉर्नराचेर ते कॉर्नराचेर न्हय म्हणजे अशा पद्दतीचे आमी आमची जिवनशैली जाल्या आनी ही जिवनशैली खरेंच आमकां मनशा पासून दूर व्हरपाक लागल्या आनी ह्या सो कॉल्ड गॅजेट्स आनी जशे ॲप्स हांकां आमकां खूब लागीं येवपाक लागल्या आनी ते फास्ट येवपाक लागले. आमकां जे म्हणजे रोखडेच आमकां अरे सोदचें पडना न्हय म्हणजे ट्रबल ना बाबा आतां समज सोदल्या उपरांत बऱ्या वेळान समज तें मेळटा जाल्यार मातशें असं कोण तें सोदत बस. आतां सिच्युएशन अशें आसा की हांव एक पळयल्यार रोखडें दुसरें येता दुसरें पळयल्यार तिसरें येता. सो ह्याचे विशीं म्हाका दिसता एक जागृतकाय आसपाक जाय. दॅट शूड बी अवेरनेस की आमकांच पयलीं स्वताक कळपाक जाय की बाबा आपलो कट ऑफ टायम कितें आपलो फॅमिली टायम कितें आनी थोडो ऑफ टायम आपूण आपल्या फॅमिलीक दिवप. आतां आज अशें जालां की लोक फॅमिली म्हणजे काय उलोवपूच जायना. म्हणजे केन्ना केन्ना तो मोबायल म्हाका सकाळीं 8 उठय अशें तो मोबायलार सांगता मेसेज धाडटा ती मागीर सांगता उठयता म्हणून सांगता आनी ती 8 म्हणल्यार तो अलार्म वाजयलो कितें तें वॉट एवर इट इज. म्हणजे आमचें कम्युनिकेशन खूब कमी जालां. सो ही खूब दुख्खाची गजाल आसा. आमकां हाचे दुश्परिणाम कळनात हे इम्पॉर्टंट. म्हाका दिसता डॉक्टर हाचेर तुमी मातशें भर दिवपाक जाय. आमकां हाचे दुश्परिणाम कळनात पण हाचे बरेचशे दुश्परिणाम आतां हळू आमकां दिसपाक लागतले आनी दिसताय बी. जशें तुमी सांगलें दे क्रिएट अ पिक्चर की आमी सगळें वेवस्थीत चल्लां की जंय आपूण गौरव आपलें सगळें वेवस्थीत चल्लां. तुका दिसता रे म्हणजे आपले कडेन तें ना किंवा आपले कडेन ही गाडी ना किंवा आपले कडेन अशें सूख ना किंवा आपले कडेन हें वैभव ना. त्याच प्रमाणे जशें तुमी सांगलें आतां खंयची एक पार्टी आसता ना आपूण म्हणजे माय फोटो बीत कोण तो जो कोण सिंगर डान्सर आशिल्लो तो तुका अरे आपूण वचूंक ना म्हणजे आय एम लेफ्ट आउट. ह्या पद्दतीन एक नेगेटीव फील्स येवपाक लागता आनी हें दीस इज नॉट गूड फॉर द सोसायटी अँड दीस एब्सोल्युटली नॉट एट ऑल गूड फॉर द यूथ. कारण हो यूथ आसा पळय हो खूब सामको सेन्सिटीव टायम आसा आनी हो ताचो क्रिएटीव पिरियड आसा. एखादो जाणटो मनीस हरशीं म्हणटा थोडे दीस उरले ताणें तो म्हाका दिसता मोबायल पळयलो कितें न पळयलो कित्याक काय व्हडलो फरक येवचो ना. पण हो यूथ आसा पळय हो देशाचो आनी जगाचोच म्हणटा आधार स्तंभ आसा आनी स्वता खातीर तरी ताका ही हॅज टू म्हणजे स्वताचेच ताणें डिमार्केशन करचें पडटलें. मातसो डॉक्टर अशें केन्ना केन्ना अशें तुमकां अशें दिसून येता आसतलें की ह्या एडिक्शनाक लागून आनीक वेगळो प्रकार हांव मातसो टच अप करता की जशें हांवें म्हटलें की एडिक्शनाक लागून रिजल्ट्स कमी जाला असो एक तांचो समज आशिल्लो. वी हॅज एक्सप्रेस इट हॅज कम इन द पेपर ऑल्सो. दुसरो एक तुमकां विचारता आनी केन्ना केन्ना अशें जावन येता की देर इज सम स्ट्रेस लायक सी फॅमिली स्ट्रेस आसता टिचरांचे एक्सपेक्टेशन आसता. आजकाल खुबशे भुरगे आमचे सगळे खंयचे तरी कोचिंग क्लासीक वता त्या कोचिंग क्लासीसात तांचे एक्सपेक्टेशन आसता कारण तांकां आपलो एक हायलायट करपाचें आसता आमचे 90% परफॉर्मर किंवा आमचे 10 लोक मेडिकलाक गेले 10 लोक IITक गेले. सो ह्या सगळ्या गदारोळान अशें एक प्रकारचो स्ट्रेस आमी अनसीन किंवा अनकॅल्क्युलेटेड स्ट्रेस आमी तयार करता काय कितें? आसा डेफिनेटली आसा बिकॉज एक्सपेक्टेशन्स हे आसतात. स्वताचे एक्सपेक्टेशन आसा बिकॉज जशें आमी पळोवपाक गेल्यार आयज काल कॉम्पिटिटिवनेस खुबूच वाडला.
वेन वी यूज टू सी अर्लियर इतले कॉम्पिटिटिवनेस नाशिल्ले. आतां सगळ्यांकूच IITन वचूंक जाय, सगळ्यांकूच डॉक्टर जावंक जाय, सगळ्यांकूच बऱ्या फिल्डान वचूंक जाय. सो एवरी वन इज ट्रायंग टू डू देअर बेस्ट. बट एट द सेम टायम आपली केपेबिलिटी कितली आसा हें कोण जाणून घेवंक सोदना. दे आर जस्ट ट्रायंग टू गो विथ द क्रावड, गो विथ द रश. इट्स लायक अ रेस नाव. आनी आवय बापूय तितलेच एक्सपेक्टेशन दवरता. देर इज अ लॉट ऑफ कंपॅरिजन इन टर्म्स ऑफ नेबरिंग. नेबर कोण आसा तेंचे दोन भुरग्यां भितर सिबलिंगा भितर कंपॅरिजन जाता. आनी एक्सपेक्टेशन जशें तुमी म्हणलें कोचिंग क्लासीस अनदर वर्स्ट थिंग दॅट इज नॉट दॅट मच इन गोवा. बट तुमी पळोवपाक गेल्यार कोर्टाचे तुमी आयकलां आसतलें थंय कितले प्रॉब्लम्स जाता बिकॉज ऑफ दीस कोचिंग प्रॉब्लम दॅट इज हॅपनिंग. सो इट इज इम्पॉर्टंट दॅट प्रत्येक भुरग्याक आपली केपेबिलिटी कळपाक अँड ही हॅज टू अंडरस्टँड दॅट दीस इज माय केपेबिलिटी अँड आय हॅव टू वर्क ओनली टुवर्ड्स दीस पर्टिक्युलर गोल. अँड फॉर दॅट पेरंट्स हॅव टू बी तांकां हें कळूंक जाय, तेंच्या भितर अवेरनस जावंक जाय की बाबा आपल्या भुरग्याची केपेबिलिटी आसा, आय कॅन पुश हिम ओनली टू दॅट पर्टिक्युलर लेवल. फॉर दॅट इफ यू फील दॅट युअर चायल्ड इज नॉट डुईंग वेल, ऑफकोर्स यू कॅन गेट अ इवॅल्युएशन डन आनी ताजे वयल्यान तांकां समजूं शकता की बाबा भुरग्याचें कितलें इवॅल्युएशन. देर आर डिफरंट करियर गायडन्स ऑल्सो दॅट इज हॅपनिंग. तांकां त्या तरेन तांकां वळूं शकता, ती त्या पर्टिक्युलर फिल्डान वचूं शकता, तांकां जी आवड आसा. बट येस द स्ट्रेस इज टू मच अँड भुरगीं जी आसा ती केन्नाय आमचे कडेन हेल्पाक येवं शकता इन टर्म्स ऑफ दॅट स्ट्रेस. तांकां तें अवेरनस चड जावंक जाय की स्ट्रेस तुमकां आसा, स्पीक टू युअर पेरंट्स, उलयात तेंचे कडेन. पेरंट्साक समजून घेवपाची गरज आसा की अशें स्ट्रेस भुरग्यांक जावं शकता. नॉट एवरी चायल्ड इज सेम. एवरी चायल्ड्स केपेबिलिटीज वील ऑलवेज डिफर अँड वी हॅव टू हेल्प देम आउट इन दीस. ओके, देर आर सम वेज वी कॅन टेल देम, थोडे एफर्ट्स चड घालपाक. बट तरी सुद्दां एक लिमीट आसा हे पेरंट्सांनी समजून घेवंक. बरोबर. जशें तुमी सांगलें की हांव खूब फावटी म्हणटा की एग्जाम्स जाता त्यो एग्जाम्स आर बेसिकली ही भुरग्यांची एग्जाम आसता अशें आमकां दिसता, पूण खुबशे फावटी ती आमची परीक्षा आसता एज अ पेरंट टू नो वॉट इज द कॅपेबिलिटी ऑफ माय चायल्ड एक, आनी एज अ टीचर ऑल्सो टू नो वॉट आर द कॅपेबिलिटी ऑफ स्टुडंट. कारण टिचराक दिसता की आपले सगळे स्टुडंट सगळ्या विशयांनी पास जावचे, बरे मार्क्स पडचे, पण तशें जायना. जशें आमचे कडेन प्रत्येक पेशंट खोकलेचो आसतलो, ज्वराचो आसतलो, मलेरिया आसतलो, टायफॉयड आसतलो, ताच्या दुयेंसा प्रमाणे ताचें आमी निदान करतले आनी ताका ट्रिटमेंट दितले. सो वी कॅनॉट फोर्स ह्योच टॅबलेटी सगळ्यांक अशें आमी दिनात. त्याच प्रमाणे सिलेबसाचेर हें सगळेच सिलेबस सगळ्यांक सारकेच लागू जातले अशें जावंक शकना. सो हो एक मातसो विचाराचो मुद्दो आसा आनी म्हाका दिसता सुज्ञ पेरंट्स आसा ते चड हाचेर विचार करते. अनफॉर्च्युनेटली सुज्ञ पेरंटांचो चड प्रेशर आसता. आमी ते सांगताले वी केम फ्रॉम अ विलेज सायड, आमकां अशें व्हडलेशें कांय नाशिल्लें. चलो ओके शिकता पण आजकाल कितें जाता ना, म्हज्या भावाच्या चल्यान हें केलां, म्हज्या भयणीच्या चल्यान हें केलां, ताचे तो डॉक्टर जाला, तूं हें जाला. त्याचो एक अनसीन प्रेशर इतको आसा की तो पेरंट्सांकूय प्रेशर आसा. इट इज नॉट द प्रेशर ओनली ऑफ द चिल्ड्रन. खरें हांव कितले पेरंट पळयता, एकटो जर म्हाका म्हज्या ऑफिसांतलो एक स्टाफ मेळ्ळो तो म्हणटा सर आपूण लीव काडटा. हांव म्हणटा कित्याक रे? ना बाबूची एग्जाम आसा. अरे खंयचे क्लासीक आसा बाबू? फर्स्ट स्टँडर्ड. मागीर फर्स्ट स्टँडर्डाक आसा आनी तो आतां लीव काडटा, मागीर 15 दीस लीव काडटा. मागीर हांव म्हणटा बाबू SSCक बी पावतलो तूं VRS घेवनच घराच बसतलो काय कितें अशें म्हणून. सो बिट्स पण आय डोंट नो वाय मागीर ना ताका मातशें थोडे अल्फाबेट शिकोवपाक जाय. वॉट एवर इट इज. पण आतां तेज्या फर्स्ट स्टँडर्ड शिकतलो कितें आनी तो टिचर हो ताका कितें शिकयतलो गॉड ओन्ली नोज. पण ह्या सिच्युएशन आमी सद्या वतात आनी देर इज लॉट ऑफ म्हाका दिसता आमीच आमच्या भोंवतणी असो एक विचारांचो असो एक हे नेगेटिव्हिटी तयार केल्या जी आमकां समजना. अनफॉर्च्युनेटली आमकां जाय नॅचरल, भुरग्यांक सांगप नॅचरल, भुरग्यांनी हें करप नॅचरल. बट जशें तुमी सांगलें, जशें हाका प्रोफेशनल गायडन्स अवेलेबल आज आसा. समजा ह्या भुरग्याक एखाद्या, आनी आज एक बरीच गोश्ट सांगता तुमकां डॉक्टर की आज आमी कशा सुवर्ण काळान आसात की आज प्रत्येक गजालीक डिमांड आसा. प्रत्येक गजालीत तुमकां डान्स करपाक कळटा देर इज डिमांड, तुमकां नाचपाक कळटा देर इज डिमांड, इफ पिक्चर काडपाक कळटा वॉट एवर यू से देर इज डिमांड. असो खंयचेच फील्ड ना इफ यू एक्सेल देर इज नो डिमांड. बरोबर. फक्त हांव सदां सांगता यू हॅव टू बी एक्सेल. म्हणजे तुम्ही एक्सलंट जाले जाल्यार तुमकां डिमांड आसा, नाल्यार खंयच्याच फील्डाक डिमांड. लोक आतां मेडिकलाक येता, सगळ्यात मेडिकल केला म्हणजे सगळ्यात व्हडलो तो शायन अशें कांय आसना. बट एक लोकांचो समज आसा. तर ह्या सगळ्यांतल्यान एक दोन गोश्टी खूब म्हत्वाच्यो आसा. जशें तुमी सांगलें की आज ही फॅसिलिटी उपलब्ध आसा, डॉक्टर तांची फूल टीम अवेलेबल आसा. इवन इन स्ट्रेस म्हाका दिसता डॉक्टर थोडेशें आमकां तुमी सायकोलॉजिकल फर्स्ट एड हाचे विशीं मातशें आमकां तुमी सांगा आनी थोडेच बरोबर आमकां थोडेशे तुमी टिप्स युथाक कितें दिवंक शकतले ते आमकां सांगात. ओके, सो पयलीं सायकोलॉजिकल फर्स्ट एड सांगता. सो सायकोलॉजिकल फर्स्ट एड जशें आमी नॉर्मल आमचें फर्स्ट एड आसता, घरान कोणाक कट पडलो, मातशें कितें लावप, ताका आमी फर्स्ट एड म्हणटा. तशेंच सायकॅट्रीन किंवा मेंटल हेल्थान देर इज समथींग कॉल्ड एज सायकोलॉजिकल फर्स्ट एड. नाव हे युजली आमी आमच्या कावन्सिलराक बीन ट्रेनिंग दितना सांगता. बट आय फील एवरी मनशाक हें खबर आसल्यार सुद्दां बरें,
स्पेशली युथाक, कित्याक एट दॅट पॉयंट ऑफ टायम आमी एज अ कम्युनिटी वी डोंट नो हाव टू रिएक्ट. वी डोंट नो हाव टू रिएक्ट टू अ क्रायसीस सिच्युएशन इफ समवन इज गोईंग थ्रू अ मेंटल हेल्थ स्ट्रगल. कोण आतां एक टेन्शनान आसा, सडन पॅनिक अटॅकान वता, त्या वेळार आमकां खबर ना आमी कितें म्हणप तें. वी आर लॉस्ट, वी डोंट नो, बिकॉज ह्या सिच्युएशनाक कशें हँडल आमकां खबर ना. तर थोड्यो सिंपल गोश्टी आसा. सगळ्यान पयलीं मनशाक त्या कम्फर्टेबल करप. इफ द पर्सन इज नॉट कम्फर्टेबल इन दॅट पर्टिक्युलर सरावंडींग, टेक हिम टू अ लिटल कम्फर्टेबल स्पेस. ताका बसयात, सर्व हीज नीड्स, तातूंत ताका उदक जाय जाल्यार दियात ताजे कडेन. आनी एट दॅट पॉयंट ऑफ टायम वॉट दॅट पर्सन नीड्स इज नॉट टॉकिंग टू हिम ऑर गिवींग एडवायस. ही जस्ट वॉन्ट्स अ लिसनींग इयर. सो व्हेरी इम्पॉर्टंट की तुमी तो लिसनींग इयर दिवप, आयकून घेवप. तुमकां कितें सांगूंक जाय, हांव हांगा आसा, हांव आयकून घेता तुमचें कितें आसा तें, हें तांकां सांगप गरजेचें आसा. आतां आयकून घेवपाक जाय हेजो मातसो व्हडलो मिनींग आसा, ताका आमी म्हणटा एक्टीव लिसनींग. हें आमी युजली कावन्सिलरांक सांगता. तर एक्टीव लिसनींग म्हणजे कितें? लिसनींग आमी करता, पूण कशें एक सायडीन मनीस, जशें तुमी पयलीं म्हटलें, स्क्रोल करता, हां कितें म्हणटा तूं, दीस इज नॉट लिसनींग. एक्टीव लिसनींग इज एक्चुअली टॉकिंग टू दॅट पर्सन एंड फिलींग दॅट वॉट एवर ही इज टेलिंग यू हॅव टू अंडरस्टँड. एंड फॉर दॅट वॉट इज मोस्ट इम्पॉर्टंट इज एम्पथी. आतां एम्पथी म्हणजे कितें? एक मनान कळवळ. कळवळ कशी म्हणजे त्याच्या बद्दल दया न्ही, तर यू हॅव टू पुट युअर सेल्फ इन दॅट पर्सन शू अँड अंडरस्टँड दॅट ही इज गोईंग थ्रू अ प्रॉब्लम. यू कॅनॉट कम्पेअर स्ट्रेस. हांव एक गजाल सदांच म्हणटा, स्ट्रेस हे स्ट्रेस असतं, तुझं आणि माझं सेम नसतं, तुझे आणि माझे वेगळे असता. सो त्या मनशाक जो स्ट्रेस आसा तुज्या खातीर मे बी इजी आसत, बट तुका जो स्ट्रेस आसा तेज्या खातीर इजी आसत. सो इट इज इम्पॉर्टंट दॅट यू अंडरस्टँड दॅट दॅट पर्सन इज गोईंग थ्रू अ प्रॉब्लम आनी तेजें कितें आसा तें आयकून घ्या. वन्स दॅट पर्सन इज स्टेबल इनफ, देन यू रिफर देम टू द नेक्स्ट. त्या खातीर तुमकां सर्विसीस खबर आसूंक जाय. तातूंत एक आतां फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टंट टेलिमानस. ओके, ही फोन कॉल सुविधा जी आसा 24/7 सद्या गोवान अवेलेबल आसा. ते कॉल करून तातूंतल्यान हेल्प घेवंक शकता. इफ यू फायंड दॅट पर्सन आतां खरेंच तांकां चड त्रास जाता, थ्रू टेलिमानस ओनली तुमी तांकां विचारूं शकता की वीच इज द नियरेस्ट प्लेस आय कॅन टेक दीस पर्सन एंड हेल्प देम आउट वीथ द थिंग. सो हे सायकोलॉजिकल फर्स्ट एड व्हेरी सिंपल एंड स्मॉल स्टेप्स आसा जस्ट टू हेल्प समवन हू इज अराउंड यू विथ मेंटल हेल्थ स्ट्रगल्स. आतां जाले टिप्स कितें? इन शॉर्ट, येस. सो टिप्सा बद्दल पयलीं म्हटल्यार फर्स्ट थिंग दॅट आय ऑलवेज टेल इज वॅलिडेशन. वॅलिडेशन म्हणजे एक्सेप्टींग युअर ओन फिलिंग्स, एक्सेप्टींग युअर ओन थॉट्स अँड एक्सपिरियन्सीस. केन्ना केन्ना आमी आमच्याच विचारांक डिसरिगार्ड करता, हांव आनी कितें चिंतता आतां, हांव कित्याक इतलें टेन्शन घेता. सो एक्सेप्टींग युअर फिलिंग्स इज द फर्स्ट स्टेप. सेकंड थिंग इज सेटींग बाउंड्रीज. बाउंड्रीज म्हणजे कितें? यू क्रिएट अ स्पेस अराउंड युअर सेल्फ सो दॅट तुका आनी दुसऱ्या मनशाक त्रास जायना. जेन्ना तूं कम्फर्टेबल ना, यू शूड बी एबल टू से नो असर्टिवली, दुसऱ्या मनशाक त्रास करनासतना. तशेंच तुवें पळोवप की आपल्याक कितें त्रास जाता आनी कितें जायना. केन्ना केन्ना आमी पीपल प्लिजींग म्हणटा ताका, आमी यस म्हणटा, सगळ्यात गोश्टीक यस म्हणटा, पूण जेन्ना तुजें मेंटल हेल्थ त्रास जाता, यू हॅव टू अंडरस्टँड एंड से नो टू सम थिंग्स वीच आर रिक्वायर्ड. देन देर आर अदर थिंग्स लायक दॅट ऑफ इमोशनल, तुमचे इमोशन्स आपले अंडरस्टँड करप. मागीर आनी गोश्टी आसा जशें की हे आमी उलयले, बाउंड्रीज आमी म्हटले, वॅलिडेशन आमी म्हटले. तेज्या नंतर येता ते थोड्यो गोश्टी आसा तातूंत आमी मोस्टली वी टॉक अबाउट थिंग्स लायक यू नो गेटिंग कनेक्टेड विथ पीपल. दॅट इज वेरी वेरी लॅकिंग द मोस्ट. तुमी जशें पयलीं म्हटलें सोशल कनेक्शन आमचें जायना, बिकॉज दीस सोशल मिडिया वॉज स्टार्टेड फॉर सोशल कनेक्शन, बट नाव वी आर कम्प्लिटली आमी ते सोशल कनेक्शन सामकें आयसोलेट केलां. सो एकामेकां बरोबर कनेक्टेड रावत, नॉट ओनली ऑन फोन, दॅट वर्च्युअल कनेक्ट कुशीक धरून आमी एक कनेक्ट करप विथ पीपल इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. शेअरिंग युअर प्रॉब्लम्स विथ समवन इज ऑलवेज गोईंग टू हेल्प यू. दॅट सोशल कनेक्टेड गिव्स यू दॅट कम्युनिटी, एक सपोर्ट उरता तुमच्या भितर. सो तें खूब गरजेचें आसा. सो देर आर सम थिंग्स लायक लायफ स्किल्स ट्रेनिंग बीन आसता पळय, ते सुद्दां आमी तांकां शिकोवंक शकता. वी डू इट युजली एट आर डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम लेवल. आमी तांकां लायफ स्कील ट्रेनिंगूय दिता, तातूंत प्रॉब्लेम सॉल्विंग बीन ह्या सगळ्यो गोश्टी आसतात. बरोबर. डॉक्टर महेश, आयच्या कार्यावळीच्या एका म्हत्वाच्या आणि मोलादीक विशयाचेर आमी चर्चा केली. हांव हाका चर्चाच म्हणटलो, कारण इट वॉज लॉट ऑफ, म्हणजे तुमकां फक्त ते प्रश्नोत्तरां नाशिल्लीं. आनी एकच तुमकां हांव सोंपोवच्या पयलीं विचारता, तुमचो जो मानस टेलिमानसचो नंबर आसा तो तुमकां जर पाठ आसा तुमी सांगूंक शकता, सो दॅट कारण लोकांच्या नदरेन वचचो आनी तो तांच्या मतीन उरचो म्हणून. टेलिमानसाचो नंबर जो आसा 14416 जावन आसा. सो दीस इज 24/7 एट एनी पॉयंट ऑफ टायम कोणीय कॉल करून हेजेर नॉट ओनली अबाउट युअर प्रॉब्लम्स, बट इवन दो तुका जर सर्विसीस जाणून घेवंक जाय, खंय कितें अवेलेबल आसा, क्वेरी सुद्दां तुमी विचारूं शकता आनी तुमच्या प्रॉब्लेमा बद्दल सुद्दां तुमी विचारूं शकता.
डॉक्टर मुजरत तुमी कार्यान वेळ काढून आमकां इतकी मोलादीक माहिती करून दिली. ह्या खातीर सगळे जे आमचे पळोवपी आसात आनी तांच्या वतीन आनी तशेंच आमच्या स्टुडिओच्या वतीन आमच्या टिमीच्या वतीन तुमकां काळजांतसान देव बरें करूं. नमस्कार. थँक्यू.